कर्नाटकाच्या महत्वाकांक्षी कळसा भंडोरा पिवपा उदका प्रकल्पाक केंद्रीय पर्यावरण राणा आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या रिजनल एम्पावर्ड कमिटीन रेड फ्लॅग दाखयला. समितीची 11 डिसेंबराक बसका जाल्ली. बसकेत चर्चा जाल्या ती अशी: खानापूर तालुक्यातल्या नेरासे गावांतल्यान 28.44 हेक्टर राना जमनींतल्यान कळसाचें उदक भरपाचो कर्नाटकाचो प्लॅन. कर्नाटकान प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण राना आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक सशक्त समिती मुखार दवरला. प्रादेशिक सशक्त समितीन प्रस्तावाचेर निर्णय दिवंक ना. डायव्हर्जन करपाक सोदपी राना वाठार जैवविविधताये दृश्टीन संवेदनशील आसा. प्रकल्प भीमगड अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारा भायर आसलो तरी लागीं आसा. प्रकल्पाक थळाव्या शेतकऱ्यांनी खर विरोध करून जनआंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. प्रकल्प जालो जाल्यार म्हादय न्हंयचेर जातलो नकारात्मक परिणाम. भीमगड वन्यजीव अभयारण्यातल्या उदकाचो फ्लो देंवतलो. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या वाठारांतल्या न्हंयांच्या इकॉलॉजीचेर जावपी परिणामाविशीं कर्नाटकान टिप्पणी दिवची अशेंय म्हटलां. भीमगड अभयारण्यातल्या संवेदनशील वाठाराच्या संरक्षणा खातीर उपाय येवजणेविशीं सुचोवण्यो दिवच्यो म्हूण समितीचे निर्देश. मजगतीं भांडुरा नाल्याचें उदक पंपिंग करून हुबळी धारवाड जाल्यार हेर कांय तालुक्यांनी कळसाचें उदक व्हरपाचो कर्नाटक सरकाराचो प्लॅन आसा. त्या वाठारांत पिवपा उदकाचो उणाव आसा म्हूण कर्नाटकाचें म्हणणें. हो प्रकल्प जाल्यार त्या वाठारांतल्या 161 फामिलींच्या स्थलांतरणाचो विशय येता. तातूंत वायल्ड लायफ कन्झर्वेशनाचोय विशय आसा. ह्या विशयांचेर सविस्तर रिपोर्ट दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकाराक मे म्हयन्यांत जाल्ले बसकेत निर्देश दिल्ले. मात रिपोर्ट अजून दिवंक ना. बेगोबेग दिवचो म्हूण कर्नाटक सरकाराक निर्देश दिल्या. मजगतीं 2023 गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान प्रकल्पाचें काम बंद दवरचें म्हूण काम करपी कंपनीक अर्द दिल्ली. गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान कंपनीक दिल्ल्या अर्दीचोय विशय चर्चेक आयलो. गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डना अधिकारना सुरू आशिल्लें काम ताच्या अधिकार क्षेत्राक पडना म्हूण कर्नाटकाचें म्हणणें. कर्नाटकान सुप्रीम कोर्टात चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाचे अर्दीक आव्हान दिवपी याचिका घाल्या. प्रकल्प पुराय कर्नाटकात आशिल्ल्यान गोंयच्या चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाची अर्द लागना कर्नाटकाचें म्हणणें. हे प्रकरण केंद्रीय पर्यावरण राना आणि वातावरण बदल मंत्रालया कडेन येवपाक जाय आशिल्लें. सुप्रीम कोर्टात कित्याक पावलें समितीन कर्नाटकाक जाप विचारल्या. अर्दीचो कळसा भंडोरा प्रकल्पाचेर परिणाम जाता आशिल्लो म्हूण सुप्रीम कोर्टात गेले म्हूण कर्नाटकाची जाप. प्रकरण न्यायप्रविश्ट आशिल्ल्यान आतां ताचेर कांय उलोवंक शकना समितीचे निरीक्षण. जो आक्षेप आसा म्हणजे गोंयचे चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनान जो आक्षेप घेतलेलो आसा की 1972च्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान जे उदक म्हादय अभयारण्याच्या दिशेन येता ते तांकां वळोवपाक मेळना. तो जो दावो आसा गोंयचो तो पुराय चुकीचो आसा. कारण हो पुराय वाठार जो आसा ज्या वाठारान भंडुरा आनी कळसा प्रकल्प येवपाचो आसा तो पुराय वाठार जो आसा हो कर्नाटकाच्या हद्दीन येता. आनी कर्नाटकाच्या हद्दीन येवपी वाठारान गोंयांक हांगासर कसलोच अधिकार ना अशें तेंच्यांनी स्पश्ट केल्लेलें आसा आनी हे इतिवृत्तांत नोंद जाल्लेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.